27 मार्च हो जागतीक रंगभूंय दीस आणि ह्या निमतान एक मेन म्हटल्यार थिएटर फेस्टिवल कित्याक करता, थिएटर डे कित्याक करता आणि अशाच ह्या निमतान एक ग्रूप आसा थिएटर फ्लॅमिंगो हे एक थिएटर फेस्ट घडोवन हाडटा फोंड्या ह्या शारान. हाच्या बद्दल चड जाणून घेवपा खातीर आयज आमच्या मदीं आसा ते फूल ग्रूप, द फूल गँग. इट्स सो एनर्जेटिक टू मीट यू गायज बिकॉज देर सो मच ऑफ लवली फेसेस and the kind of work that you are doing is simply amazing. First of all, one by one I will ask you the question, and obviously the day is World Theatre Day. म्हाका एक सांगा की why is World Theatre Day important, more important the celebration, हाच्या बद्दल म्हाका जर जाणून घेवपाचें. सो बेसिकली वर्ल्ड थिएटर डे वो इंटरनॅशनल थिएटर इन्स्टिट्यूट म्हणून एक संस्था आसा जी जगभरान काम करता आनी तांणी वो 1962 सुरू केलो आनी सिन्स 1962 ते कंटिन्युअसली दर वर्सा हो दीस जाता तितल्या मॅक्झिमम कंट्रीनी मनयतात. आनी तेच्या फाटलो त्यांचो उद्देश असो आशिल्लो की थिएटर अँड थिएटर अलायड जितल्यो प्रॅक्टिसीस आसा त्यो सगळ्यो जनरल लोकां पर्यंत पावच्यो, जनरल लोकां मदीं त्या बद्दलचो अवेरनेस जावचो आनी तांकां हेंय लक्षांत येवचें की हाव ऑल दीज लायव्ह थिएटर प्रॅक्टिसीस अँड अदर अलायड performance practices are important not only for the entertainment purpose but also to give how it even creates a mindset of a person. So that तो त्यांचो बेसिक एम आशिल्लो जातूंतल्यान ताणें तें सुरू केलें. सो ह्या इंटरनॅशनल थिएटर डे सेलिब्रेशनान त्यांचो बेसिक सेलिब्रेशन अशें आसता की दर वर्सा एक जगभरातली एक कोण तरी रिनॉन पर्सनॅलिटी ते घेता, इदर थिएटर मेकर ऑर अ पर्सन हू इज व्हेरी मच रिलेटेड टू थिएटर अँड कल्चरल सिनारियो ऑफ द वर्ल्ड आनी ताजो एक मेसेज ते दर वर्सा फूल जगभरान सर्क्युलेट करता. सो दीस इयर जी पर्सनॅलिटी तांणी सिलेक्ट केल्या, हिज नेम इज पीटर सेलर्स हू इज फ्रॉम USA. ही इज अ ऑपरा डिरेक्टर आनी फेस्टिवल डिरेक्टर आनी खूब कडेन तो थिएटर इन्स्ट्रक्टर म्हणूनय तांणी काम केलां. सो तांणी ह्या वर्साचो वर्ल्ड थिएटर डेचो मेसेज दिला. सो द स्मॉल जिस्ट ऑफ इट वीच आय वूड लायक टू शेअर की why it is very important to do theatre in general. तातूंत ते म्हणटात की we are so certain of what we are looking at and the way we are looking at it that we are unable to see and feel alternative realities, new possibilities, different approaches, invisible relationship which people have and timeless connections. So this is the time for deep refreshment of our minds, of our senses, of our imagination, of our histories and also of our futures. So this work cannot be done in isolated manner. So that is why this work has to be done together, and theatre is one such medium which invites people to work together, and that is a very important thing which is required today. कारण कोविडाच्या काळात आम्ही इतले आयसोलेट झाल्या की आफ्टर दॅट गेटिंग बॅक टू नॉर्मल अँड गेटिंग टुगेदर अँड डुईंग समथिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो दॅट इज द व्हेरी थॉट ऑफ आवर्स इन स्टार्टिंग अप विथ दीज थिंग्स. उस दिन वो बड़ी अच्छी तरह नहाता, खूब रगड़कर साबुन लगाता, बालों में तेल डाल के कंघी करता था. उसके कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता उस दिन निकलवा कर पहनता और यो बन सच कर मिलने वालों के सामने जाता. थिएटर म्हटलें की ऑब्वियसली देर आर n number of people, n number of resources that you require for a performance basically. I would want to ask you with respect to is acting जर म्हटलें, performing जर म्हटलें जाल्यार म्हाका एक सांग की when you say acting, you know there are n number of mediums like आयज OTT आसा, movies आसा, even serials, television आसा. How does theatre set you apart? Even theatre म्हटल्यार फुडें commercial आसा. For you, what is that maybe that relief that you get when you perform on theatre? सी आता बाकीचे मिडियम जर म्हटले, आता फॉर एक्झाम्पल फिल्म्स, तर ती एकदा शूट करून ती कट करून तेजेर मागीर बाकीचे सगळे संस्कार करून ती मागीर लोकां फुडें दाखयली वता. वेरेज नाटकान कितें जाता, एका प्लेसीर एका टायमान ऑडियन्स आनी एक्टर एका जाग्यार आसून सुद्दां ते मॅजिकली एक वेगळे वर्ल्ड क्रिएट करून ते तांकां फुड्यान तेंच्या फुड्यान दाखोवपाक मेळटा. सो म्हाका पर्सनली थिएटराची हीच खूब गजाल आवडटा. तेज्या लागून हांव थिएटराच्या बाबतींत खूब लीन आसा थिएटराच्या बाबतींत.
ओके बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मन्स म्हणा वेन यू परफॉर्म जेन्ना एक इंटरेक्शनूय बरेंशें जाता जे युजली बाकीच्या मिडियमान जायना ताज्या बद्दल दॅट इज द USP दॅट मेक्स यू ऑर मे बी इवन ग्रेटस्ट ऑफ द एक्टर्स वूड लायक टू कम ऑन थिएटर ऑन द स्टेज अँड परफॉर्म इज दॅट वन ऑफ द की रिजन्स हय की कारण लायव्ह आणि डिरेक्ट कम्युनिकेशन जाल्या कारणान तुज्या मनान त्या टायमार जी कितें आयडिया जाता ऑर वॉट एवर तुका जें कितें सांगपाचें आसता तें तूं डिरेक्टली कनेक्ट जावन तांकां जें तेंच्या फुड्यान जें दवरता तें म्हाका दिसता चड कन्विन्स जावपाक करपाक मदत जाता. घरी विसरला पाकिट घरी विसरला आता आपण पाणी पिऊन बसलो अरे बापरे आता कसं करायचं. आणि एक गजाल आसा की वेन एवर इट इज बरेचदा म्हणटा आमी की सिल्वर स्क्रिनाचेर काम करप इज दी अल्टिमेट एम्बिशन ऑफ एनी एक्टर आय वूड से ऑर इवन द क्रू दॅट वर्क्स फॉर ऑर दुसरो मिडियम आसा इज इज स्मॉल स्क्रीन. नाव ऑल दीस टू मिडियम्स दॅट आय हॅव स्पोकन हॅज अ मास बेज अपील की तुम्ही ताजेर काम केलें OTTचेर काम केलें इट गोज थ्रू आउट फॉर लॅक्स ऑफ पीपल दॅट यू सी. हाऊ डज थिएटर सेट यू अपार्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेंडींग ऑफ अ मेसेज. फॉर एक्झाम्पल जेन्नाय तुमी एक एक्सपिरियन्शियल थिएटर करता तेन्ना तुमकां कसो एक फीडबॅक मेळटा की ना ह्या हितूंतल्यान आमकां नीश ऑडियन्सा कडेन वचपाक बिकॉज इट्स अ व्हेरी नीश ऑडियन्स दॅट यू केटर टू. हाऊ डू यू फील अबाउट दॅट पर्टिक्युलर एस्पेक्ट. आतां हांव पास आउट जावंक साकून हांव गांवांनीच रावन काम करता. सो थिएटर फ्लेमिंगो बरोबर हांव काम करता तेन्ना आमी जेन्ना हत्तमालाच्या पड्यालें नाटक केलें तेन्ना आमकां तेंचे कडच्यान जो रिस्पॉन्स आयिल्लो म्हळ्यार पयलीं फक्त नाटक तेमी दिवान खानातूच टिपिकल स्टायल तशेंच पळयलें वतालें. आतां तशें ना आमी 3 एक्टर गाणें म्हणटा नाचता आमीच वाजयता आमीच परफॉर्म करता हो तेंचे खातीर नवीन आशिल्लें सगळें. सो आमकां तसो रिस्पॉन्स आयलो की ना हें वेगळें आसा कितें तरी. सो एक तसो आयलो आनी OTT आनी हें कोवीड आयलो एक तर पयली जाली गोश्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बंद जाली सगळ्यांत तेजो फटको पयलो कोविडाचो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीचेर पडलो. सो आनी सुरवाती उशिरा तेजीच पयली जाली की ओपन जालें अनलॉक जालें तेन्ना पयलेंच तें सुरू जालें. सो तेजे नंतर जेन्ना लॉकडावन सुरू जालें आयसोलेट जाले लोक आनी ते OTTशी जास्त निगडीत जाले आनी थिएटरा पासून मातशे पयस गेले. आमी अशी आयडिया जो आतां आमी हें केला आमचो परफॉर्मन्स तो कसो आसा की लोकां कडेन वचून नाटक करपाचें. सो ऑडियन्स आनी परत एक्टर जे थिएटर करता कनेक्ट जाले आनी आतां लोकांकय बी कळपाक लागला की थिएटरा कडेन येवपाक जाय. लोक येता आतां लोक त्याच आवडीन येता परत पळोवपाक. ओके दुसरी गजाल इज ऑब्वियसली गोवा एज अ मार्केट जेन्ना आमी म्हणटा इट्स व्हेरी अगेन नीश ऑडियन्स बिकॉज हांव स्वता एनालायज करता इट इज मोर ऑफ कॉन्सर्ट्स ऑर इव्हेंट्स दॅट हॅपन हियर इन गोवा. सेकंड इज ऑब्वियसली फिल्म्स दे आवर्जून मल्टिप्लेक्सान वचून आमी मुवी पळयता. थर्ड जर ऑप्शन आसा जाल्यार ऑब्वियसली देर इज थिएटरान देर इज ऑप्शन ऑफ तियात्र एज वेल एज आमचे कमर्शियल थिएटर जे आमी महाराष्ट्राच्यान व्हडले व्हडले पार्टीज येता ते हांगासर करता. अशा माध्यमांतल्यान जेन्ना तुम्ही गोवा एज अ मार्केट पळयता तेन्ना हाऊ डू यू फील दॅट डिफरन्स बिकॉज देर आर लॉट मेनी ऑप्शन्स बट अगेन थिएटर हॅज टू हॅव गोवा एज अ मार्केट तुम्ही कशें पळयता. गोंयान एक्चुली आतां कमर्शियली जर आमी काम करता एक्चुली थिएटर फ्लेमिंगो आमचें कशें आसा सुरवात एक्चुली आमी बऱ्या पैकी गांवांनीच केलेली जी सुरवात जेन्ना केलेली. हांव आतां 2019 थिएटर फ्लेमिंगोन गेला आनी कमर्शियली आमी आतां पयले जे प्रणवान सांगलें की हत्तमाल्याच्या पर्याड हेंच नाटक पळोवंक गेल्यार कमर्शियल आसा पूण जास्त तर आमकां कमर्शियल म्हटल्यार का नाटकांनी सेट दिसता ठरावीक सेट आसता कोंकणी नाटकांनी त्या प्रकारची नाटकां जाता आनी ती कमर्शियली आमी अशें पळयना. तेका लागून अशा प्रकारची वेगवेगळी आमकां नाटकां आमी ह्याच्या थ्रू करता. इवन डम इंडिग्नेशन आसा तेचो आमकां एक्चुली लोक पळयता उलोवपाक जायना पूण ते तांकां कितें तरी समजलेलें आसता जें की शब्द ना भितर फक्त एक्टींग बॉडी मुवमेंट हे करून सगळें तांकां समजलेलें आसता. पूण रिस्पॉन्स आमकां असो आसता की भायर गेल्या उपरांतूय तोच रिस्पॉन्स आमकां गोंयानूय लोकां कडेन हाडपाक मेळटा आनी ते लोक पळयता. फक्त आमकां तो एक प्रयत्न करचो पडटा वेगळो थिएटर जर गोंयान दाखोवपाक जाय जाल्यार. ओके परत ह्या हितून हांव एक एड करपाक सोदतालो की बाकीच्या स्टेटी पेक्षा गोंयान नाटकाक चड वाव आसा. वेरेज फिल्मच्या बाबतींत जर पळयल्यार नाटकाक ऑडियन्स खूब आसा आनी आतां इवन म्हाजे शेजारी किंवा म्हाजे जे कोण वळखीचे ते सुद्दां म्हणटा की कितें तरी वेगळें दाखया कितें तरी वेगळें जाय कितें वेगळें जाय. सो म्हाका दिसता की तशाच लेवलचे जर एक्सपेरिमेंट घेवन समजा आमी गांवांतल्या लोकांक दाखयत आनी एकदां जर ताका तेंची तशी एक म्हाका दिसता एक नजर खंय तरी तशा पद्दतीन वळयत जाल्यार म्हाका दिसता थिएटराक जो गोंयान मार्केट आसा तो भायर एक वेळ तेज्या पेक्षा खंय तरी कमीच मेळटलो. हांगा चड मेळोंक शकता गोंयान तरी. ओके नाव तुमचो हो प्रवास विथ रिस्पेक्ट टू थिएटर फ्लॅमिंगो हॅज बीन आय थिंक अमेझिंग. अ लॉट ऑफ पीपल हॅव बीन स्पीकिंग अबाउट यू अँड इट्स अ व्हेरी नीश थिंग दॅट यू आर डुईंग बट ऑब्वियसली तुम्ही एक स्वता खातीर एक नाव केला मार्केट केला. हांव जर तुमकां विचार की जे माझे व्ह्युअर्स आसा ऑर मे बी म्हाका सुद्दां जर तुमकां ब्रीफ करपाचो आसा वॉट इज थिएटर फ्लॅमिंगो अँड वॉट इज द हिस्ट्री
history of Theatre Flamingo. Okay, hello, my name is Amodi. So Theatre Flamingo established in 2017. So we all are pass out student of Lalit Kala Kendra in Pune University. So after we passed out, we just decided not to go in Mumbai and struggle for the serials and TV camera acting. So after that we decided to go and stick to the theatre, and we decided one plan, traveling plan. So we travel for almost 4,500 kilometer from Pune, from the very small villages of Pune, then Kolhapur, then Goa. Like that we travel all around the villages, and we just travel with our 2 अंकी मोठ्या नाटकासोबत आम्ही छोटे छोटे 3 सोलोज होते आणि असा एक परफॉर्मन्स घेऊन आम्ही पूर्ण ट्रॅव्हल केला. तेव्हापासून थिएटर फ्लेमिंगो एस्टॅब्लिश झाली आणि त्या प्रवासावरून आम्हाला एक गोष्ट रिअलाईज झाली की फ्लेमिंगो हा पक्षी असा आहे की जो सतत फिरत असतो, इकडे तिकडे ट्रॅव्हल करत असतो एका जागेवरनं दुसऱ्या जागेवर. सो आम्हाला ते नाव सुचलं की आपण आपल्या ग्रुपला थिएटर फ्लेमिंगो म्हणून नाव देऊयात. त्यानंतर 2017 नंतर आम्ही या संस्थेला सुरुवात केली. आता आमच्याकडे काणकोणमध्ये पैंगीण जागी आमची एक जागा आम्ही स्वतःची डेव्हलप केली आहे, टेम्पल स्पेस म्हणून आहे. तर त्याचं नाव आम्ही दिलं आहे TF ॲक्टर्स लॅब, जिथे आम्ही रेसिडेन्शियल्स वर्कशॉप घेतो, ज्याचे आमचे 9 बॅचेस कंप्लीट झाल्या. सो मागच्या 1.5 वर्षापासून आम्ही हा रेसिडेन्शियल वर्कशॉप ऑर्गनाईज करतो. आणि यासाठी आम्हाला गोव्यातून तर रिस्पॉन्स येतोच, पण गोव्यापेक्षा बाहेर आम्हाला भोपाळ, दिल्ली, इवन UK आणि बाहेरच्या देशातून पण लोक तिथे येतात आणि 7 दिवसांचं ते रेसिडेन्शियल ॲक्टिंग वर्कशॉप करतात. त्याबरोबर आमचे बरेचसे वेगवेगळ्या जॉनरमधले नाटकं आहेत. लाईक तेच आम्ही स्वतःला हार्डकोर थिएटर म्हणून नाही म्हणत, कारण की आम्ही TV किंवा OTT प्लॅटफॉर्मसाठी सुद्धा ऑडिशन्स किंवा सिरियल्स वगैरे आमच्या ग्रुपमधल्या लोकांनी केलेले आहेत. सो नाटकासोबतच एक्सपेरिमेंटल थिएटर आणि प्लस कमर्शियल आणि प्लस OTT प्लॅटफॉर्मसाठी आम्ही सगळ्यांसाठी तेवढा आम्ही सहभाग घेतो त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये. तर त्यासाठी आम्ही चिल्ड्रन थिएटर आमचे आहेत, प्लस आमचं चिल्ड्रन थिएटरमध्ये मी सांगेल आमचा एक घुमचे कटार म्हणून प्रोजेक्ट आहे, जो मागच्या 3 ते 4 वर्षापासून चालू आहे. त्याचे 3 सीझन कंप्लीट झाले. तर आम्ही तो प्रोजेक्ट असा आहे की लहान मुलांसाठी एक स्कूल किंवा प्रायमरी लेवलच्या आणि त्याच्यापुढे स्कूल 7th पर्यंतच्या मुलांसाठी एक आम्ही स्टोरीज बसवल्यात 4 लँग्वेजमध्ये, मराठी, इंग्लिश, हिंदी आणि कोकणी. तर आमचे जे 3 सीझन ॲक्टर्स असतात आणि ते त्या स्कूलमध्ये जाऊन तो परफॉर्म करतात आणि ती गोष्ट ते प्रेझेंट करतात आणि ती पूर्ण नाटकाच्या स्वरूपात आहे. त्याच्यात चित्र आहे, त्याच्यात कॉस्ट्यूम वगैरे सगळं आहे आणि ती एका पॉईंटला ती गोष्ट इतकी डेव्हलप होते जे सांगतायत ती, आणि त्याचा क्लायमॅक्स जेव्हा येतो तेव्हा ते थांबतात आणि तेव्हा ते मुलांना विचारतात की याच्या पुढचं जर तुम्हाला ऐकून घ्यायचं असेल याचा शेवट, तर या तुमच्या लायब्ररीमध्ये या इथे तुमचं ते पुस्तक आहे आणि त्याच्यात त्या गोष्टीचा शेवट आहे. सो ती एक वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी तो प्रोजेक्ट डेव्हलप केला. त्याचे आमचे 3 सीझन झालेत. सो एका नाटकाचे जवळपास 175पेक्षा जास्त प्रयोग आम्ही केलेत त्यासाठी. त्यानंतर जो डम इंडिग्नेशन आहे तो एक नॉन व्हर्बल सोलो आहे जो मी परफॉर्म करते. तर त्याचे पण आमचे एक 33 प्रयोग झाले, इवन गोवा, कर्नाटका आणि महाराष्ट्रामध्ये. तर तो एक 45 मिनिटाचा नॉन व्हर्बल परफॉर्मन्स आहे, रिलेटेड टू क्वेश्चन अबाउट ब्युटी, व्हॉट इज ब्युटी. तर त्याला पण आम्हाला खूपच चांगला आणि खूप सरप्रायझिंग असे पण रिस्पॉन्सेस आणि हे मिळतात. असे प्रत्येक वेळी तो परफॉर्म केल्यानंतर तो आम्ही वेगवेगळ्या गोव्यातल्या कॉलेजेसमध्ये आणि वेगवेगळ्या जागीही तो परफॉर्म केलेला आहे.
आत्ता आमचं नवीन कमर्शियल असं प्रोडक्शन एक आहे ज्याचं नाव आहे हत्तमालाच्या पल्याड, ज्यामध्ये 3 ॲक्टर्स आहेत. तर त्याचे पण आमचे एक 15 प्रयोग गोव्यात आणि आत्ताच आम्ही पुण्याचा दौरा करून आलो तर त्याच्यात ते झालेत. आणि तो प्रोजेक्ट आत्ता सध्या आमच्या सगळीकडे चालू आहे, ज्याच्यात जो म्हणजे नाटक कमर्शियल आहे पण त्याचा विषय खूप असा हे एक्सपेरिमेंटल किंवा असं आहे की ज्याच्यात असं गाव आहे की ज्याच्यात पैसा नाही आहे. सो ते बादल सरकार यांचं जे नाटक आहे, सो त्यामुळे आम्हाला म्हणजे नाटक हे एंटरटेनमेंट फक्त पुरतं लिमिट न ठेवता त्यातून एक मेसेज, त्याच्यातून एक लोकांना काहीतरी आमचं पोहोचवणं हे आम्ही नेहमी आमचा तो कोर ठेवतो मेसेज. मोर इम्पॉर्टंटली खंयचोय दीस म्हाका दिसता शूड बी सेलिब्रेटेड अँड सेलिब्रेटेड ऑब्वियसली विथ द कम्युनिटी दॅट इज सो पॅशनेट अबाउट इट. नाव वर्ल्ड थिएटर डे दिसा दॅट इज 27 तारीख तुम्ही एक थिएटर फेस्ट करता अँड दिस थिएटर फेस्ट इज हॅपनिंग हियर ॲट राजीव कला मंदिर फोंडा. म्हाका एक सांग प्रजात की what is the USP of this festival and tell us a little details about the entire fest. सो अशें आसा सद्या की 2 वर्सां कोविडाच्या काळान थिएटर म्हणटा ते सामकेच बंद पडलेले. म्हणजे सगळ्यान पयलीं थिएटर बंद जालें आनी सगळ्यान लास्ट थिएटर ओपन जालें. सो आतां जर आमकां चान्स मेळटा इतल्या वेळा मागीर एक आमचो दीस सेलिब्रेट करपाक जाल्यार वाय नॉट सेलिब्रेट इट and celebrate it big. So that's why we are here celebrating World Theatre Day on 27th of March at 7 PM in Rajiv Kala Mandir. तर आम्ही 3 परफॉर्मन्सेस करता, 2 सोलो आणि एक फुल फ्लेज नाटक. One is Toba Takes Sing, which is written by Manto and directed by Prasad Vanarase, performed by Mandar Zog. And second is A Dumb Indignation, non-verbal play, which is written and directed by our founder Ketan Jadhav and performed by Amodi Sanap. And third one is Hattamalacha Palyad, which was originally written by Badal Sarkar, Marathi translated by Aniruddha Devdhar and directed by Mahesh Khandare. And we are the 3 actors which are performing. I am Prajakta Kavlekar, Pranav Tengse and Shravan Fondekar. So we are performing and it's from 7 PM onwards. So continue एका मागीर एक 3 performances जातले आणि तुम्ही सगळ्यांनी ह्या परफॉर्मन्साक जरूर येवचे अशें मागणें. ओके बरें. हांव जर तुमकां सगळ्यांक जर एक विचारीत की हाव हॅज बीन द रिस्पॉन्स बिकॉज एक अशा प्रकारचे नीश फेस्ट करप अँड दॅट टू पोंडा ऑब्वियसली देर इज अ क्राऊड टू इट बट हाव हॅज बीन द रिस्पॉन्स अदरवायज. जेन्ना आमी सुरवात केली न्ही तेन्ना खूब कमी रिस्पॉन्स आशिल्लो. जशें की आमी आतां मंदार दादा आनी आमी उलयतालीं की हे परत परत करचें पडटा टू डेवलप एन ऑडियन्स. सो जो पर्यंत आमी हे परत परत करना आनी लोकांक खबर आसना की अच्छा हो ग्रूप अशें कितें तरी परफॉर्म करता और दिस इज समथींग डिफरंट दॅन युजल, सो दे कम फॉर द परफॉर्मन्स. सो टील नाव द रिस्पॉन्स हॅज बीन डिफरंट and but it is going quite wide now आणि वेगवेगळ्या कडल्यान आमकां खूब बरे बरे रिस्पॉन्सेस येता and it is very overwhelming. So you need to create a following, so only then those people will come to you knowing your work. Let us put it in a social media language. दुसरी गजाल एक लास्ट विचारपाक सोदता की obviously this response has been amazing, one, and secondly would you like to do this kind of work especially for Goa, if anybody of you can answer me, in the coming years? Absolutely. We have been trying to do this for a long time now. आणि आत्ता खंय अशें लक्षात आयलां की ओके ह्या तरेन गोष्टी केल्यो जाल्यार आणि इतल्या वर्सां आमी किंवा इतल्या कंटिन्युअसली काम करता. सो आतां लोकांकूय ते दिसपाक लागलां की ओके दीस इज समथींग which we also should go and watch, which we also should be part of. So जितले चड आमकां अशा तरेच्यो गोष्टी करपाक मेळटल्यो तितले we would be more than happy to do it because we are already thinking about doing the same fest and moving it all around Goa. Very true. Which would be Obviously, a unique there are thing. amazing venues Exactly, of government, exactly. obviously we can So collaborate. the next thing which we are also talking about is moving the same fest in all the different cities and villages of Goa, wherein we will be able to cater to more audience. Fantastic. Guys, best of luck for the theatre fest and obviously your fest that you're happening. जसं ताणे म्हटलं की
फ्लॅमिंगो तांच्यांनी पक्षीच पळयलो याद जावले नांव तांच्यांनी हें केलें आनी बिकॉज इट ट्रॅवल्स सो जस्ट लायक अ मायग्रेटरी बर्ड इट ट्रॅवल्स एवरीवेर स्प्रेडींग अमेझींग जॉय एंड हॅपीनेस but it comes back to the same original place. So I think Goa has been your destination where you started. So खंयसरूय जरी तुम्ही गेले to perform, you come back to Goa and obviously entertain the Goan audience because Goa requires this kind of theatre, this kind of work, this kind of creative element. Thank you very much. It was a pleasure. I mean, we have 3 flamingos which are currently outside, so I would also like to mention here. The one is our founder Ketan Zadav. He is currently in Pondicherry. Working for a other theatre group as an actor. One is Santosh Naik. He has been our theatre manager for a very year now. He is studying in Lalit Kala Kendra. And one is Satyam Acharya. He is the brush of our group. He does all the artworks and all the help we need. So. Okay. One question that struck me is, you know, a lot of people, you guys are very young, okay? Once you are graduated from any university or college, you know, your first thing your parents ask is job kar, okay? Second is, what is your salary? You guys look single, so obviously marriage would be, except one. So marriage would be one particular thing ki, you know, lagna kartala baba kire jodta. So I just want to clear this jinx. Obviously passion is one. Secondly is the element of money. How do you survive, guys? We have done jobs. I mean, I was also teaching in GVMs before I left the job, but still we have been continuously doing these workshops. And again, we are, as we said, we are not just sticking to theatre, but we are also teaching in different workshops, or also we are going to these performances as in TV screens or films, and we are also managing the same things. Okay. I mean, we are not just only for theatre, we do all the works. So But till now we are sustaining as a freelancer and we want to go through like this only. But yeah. म्हणजे आता जर आमच्याबद्दल जर विचारपाचें आमी 2019 आमी तिगूय पास आउट जाले, पूण तेन्नाच्या आतां लॉकडावन जर सोडलो जाल्यार आतां पर्यंत आमी हेच करून हे करता. आनी ह्या शिवाय हय, आनी ह्या शिवाय बाकीचे जे आतां फिल्म रिलेटेड कितेंय प्रोजेक्ट येता जाल्यार आमी थंय पयलीं उडी मारता, म्हणजे ऑडिशन हे करता आनी हे करता. सो त्या पद्दतीन आमी तरी ह्याच फूल टायम प्रोजेक्ट्स करून आमी. So I think if passion जर सारकें right channel करीत जाल्यार I think you guys can, you know, make wonders, and obviously you have to be consistent in your work and obviously honesty आसपाक जाय कामा कडेन. Only then you get rewarded. दुसरी गजाल इज जशें तुवें म्हटलें, ताणें म्हटलें, तुमी म्हटलें की यू ट्राय एवरीथींग, OTT आसूं किंवा बाकीचे आसूं, ऑडिशन्साक तुमी वता, बट आय थिंक थिएटर इज वेर युअर गायज हॅव युअर हार्ट एट. सो ऑब्वियसली आय विल एंड दिस प्रोग्राम ऑन दॅट पर्टिक्युलर नोट. इट वॉज प्लेजर टू हॅव यू ऑल and best of luck for entire journey of your personal as well as Theatre Flamingo. Cheers. Pleasure. Thank you.